करकडायला आणि अमंग हस आता अमंग जेवण करतस अंग चपाती फळा आणि कसं केला मग कसं बोगडो अरे वा तर एक वारा मागीर अम्मा मेळटा सांग वोडी उन्हाची खंयची वोडी मागीर तू गेलेली आहे वा आज ही फुल लंच अम्मा स्पेशल व्हॉट्स अप गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग आणि प्रजनक गुड मॉर्निंग घंटे जाले 10:06 आणि आज ही सकाळ सकाळ पाऊस आयलो स घंटा इतले पळय पुरा वल्ल जाला पळय फर्स्ट पाऊस मुंबई तो आणि म्हाका गोत नाशिल्लें हांव 9:30 घंटा उठयला आनी मावशी येयली आनी म्हाका सांगता मस्त गरम पडला के भायरी पाऊस आयला आनी गरम जाता हांव लागलें कसं सांगता असं मागीर कंडी बागीन ओपन केलें आनी पळयलें तर पाऊस आयला फुल्ल झाड आनी पुरा वल्ल जावन म्हाका दिसता समज पाऊस आयलो सकाळी आनी फर्स्ट पाऊस मुंबईन तो आयला आणि म्हाका मेळ्ळी पळोवच्याक ह्या पाऊस आयल्यार न्हू मस्त शेक जाता ते कंटिन्युअस पाऊस पडता न्हू तर तेन्ना ते थंड जातलो आतां ब्रेकफास्ट करया आज संडे आसा पळयता थोड्या वेळा मागीर हांव अम्मा ते वता आसा तो दूध हून करचें दवरला आतां हांव एक काम करता हांव घर कडेन आसा आमगे स्पेशल रवा सादा ते रवा सादा करया आनी ब्रेकफास्ट रेडी करया हे रवा सादा आसना सिंपल आसा अर्द कपान तूं अर्द कप रुलावंक घालचें लायक न्हू पातळ करचें आनी लायक न्हू काडचे सुपर तांतूं थोडे जिरे मीठ आनी आमगे प्रेमित धनिया घाल्यार एक नंबर ब्रेकफास्ट आमगे सॉर्ट आउट जाता मॉर्निंगाचे त्या दिवस सांगलां ना हॉटला पशी बेस्ट जाता या पळया गायस हीट रेडी सुपर संडे स्पेशल रवा सादा तर गाइस कॉफी रेडी आजकाल गोता म्हाका कॉफी पिवचे म्हाका अभ्यास जाला तर पीठ तिंबतालो ना थोडे एक 5-10 मिनट तिंबोया म्हळ्यार लायक ते रुलाव आनी पुरा मिक्स जाता ते धर ते कॉफी एन्जॉय करया फटाफट आतां ब्रेकफास्ट रेडी करया पॅन दवरला चरचरी आतां भाजू का लायक करून तेल घालें हाकत पर लायक करून क्रिस्पी भज्जो ओ हो क्या बात है एक नंबर हे पळय हॉटेल स्टाईल रवा सादा हांव एक हॉटेल घाले हांव रेडी जाला आनी हांव वतां अम्मालगर कडेन तर लंच अम्मा ते वचून करया तिकासान थोडे फार सामान जेवक आशिल्लें तें घेवन वचा सामान घेवन गेले फांतार मस्त जोर पावस आशिल्लो दिसता रात्री जोरदार पावस आयला गार्डनान पुरो उदक भरला सकाळ 6 घंटा इतले सॉलिड पावस आयला पावसाने भी असं पूरा झाडाचे असणं पूरा माती असणं धुळीन भरला आल्या तर पूरा गाडी वयर पडला आज कसं होतो गाडी धुल्ला की ना टायमिंग होत ना ते करकडायला आणि अमंग हस आता अमंग जेवण करतस अंग चपाती पळा चपात करतस आणि कसं केला अम्मा बोगड्या गोद्देल केला वाळी घालून कसं बोगडो वाळी भिकण घालून बोगड्या गोद्देल ओ काही असं अरे वा सुपर एक नंबर फुल बोगडो घालनो बोगडो आणि बिकंड घालनो क्या बात है सॉलिड अंगपळा चपात करतेस ती तर एक वारा मागीर अम्मा मेळटा सांग आणि आता हापोळ आणि हापोळ अच्छा हापोळ आणि वडी क्या बात है गाइस एक नंबर अम्मा सकाळ पाऊस आयलो सगळं पाऊस आहे सगळं येदो पाऊस आहे येदोची ते मस्त पुरा रोड भरला ते अंगई बळ उदक दिसना तांचे गार्डन पुरो वल्ले आशिल्ले कंपळा हुन पापड आणि वडी तळ जाला वडी हुनाची सुप्पा वडी खंयची वडी मागीर सासामानी कोथंबीर गेलेली अच्छा उपासा वाळ्यार तळचे कांदा लसूण घालता हो सासम आणि कोथंबरी घालून वडी वा तू गेलेली त्यात काय केलेली जाशील पण ती दिसली मग अच्छा हे अम्मान केलेलं गाईस कोथंबरी आणि सासम घालून वडी आणि ते पापडही तू केलेलं हां डब्यावर तुम्ही अच्छा मला अम्मा लायक कोण द्याला ती केन्ना केलं तू पैसून अंकासन टाइमपास करता आता नाही केला ती म्हाका मस्त लास्ट इयर केला की आम्ही त्या करता कडकंडे ते वतात म्हणून ते वता ते करचे वा या पण जाईनी अच्छा
तो यहाँ पड़ा बोगड़ो निकालने वाली एक नंबर। हा बिखंड, क्या बात है, वाह। आज ही फुल लंच अम्मा स्पेशल, क्या बात है, बड़ा गाइस, एक नंबर लंच रेडी। अम्मा ने कसन कसन काढला पळ्या आता या पुरा सारांश आलसिले तर तीन सकदस के तो वरी म्हळ्यार या लोड आनी असनो मद्वे शाल तेन दवरेत न्हय हे वळ उशे या लोड लायकस ताका बगलेन दवरेत गेले आनी कसं नसा मा ते गोडा लागलं घोड्यार नाळ, अच्छा ते मला चेडू अंगान पडतात ना. अच्छा या गोड्या नाळ हांव तर बाई सरला हांव तसं माटूंगा शुभदान सांगला कसं जाऊ का काय तिकडे कसं नाही वचून आता पळया ते आपल्या देवस्थान आणि आज संडे आज मस्त गर्दी असतं हांगा हांगा एक अंगड असं ते वचून गंदा गंदा पिट्टी जाऊ का म्हाका ताजी शुभदा सांगता असेल ती गंदा पिट्टी जाऊ का तर ताजी खातीर हांगा आतां आयला येदराक अंगड अशी ताजी भितर वचा फर्स्ट बाईक पार्क करे आणि ताजी मागीर वचा गाईस घेतले कसं म्हारग असं 25 ग्राम्साक 400 रुपीज बापरे आणि 50 ग्राम्साक 800 रुपीज इतलो म्हारग हांव एक पाटी हांगा एक स्टिक घेतलेला गंधाचे एक सॉन सपूर स्टिक कितली की 1000 वयर आशिल्लें अशोभदाक हांव फर्स्ट सांगलेलें हेची की म्हारग आसा ओ ते हांगा फ्लावरा मार्केट आसा मेगा खातीर बेस्ट माटुंगा कसलो गो आसा लायक सावथ इंडियन ब्रेकफास्ट सावथ इंडियन डिशेस पुरो मेळटा हांगा त्या बेस्ट म्हाका लागता आनी कसन आमगेले सावथ इंडियन खाण पिण म्हळ्यार कसन वेजिटेबल्स मागीर कसन कसन जावं का ते पुरा कडेन मेळना तर हांगा पुरो मेळटा बट इतले की आसना मस्त कॉस्टली आसता रामश्रे बेस्ट ब्रेकफास्ट मेळटा हांगा 5 घंटा ओपन जाता ते हांगा सकाळ मस्त लायन लागता आज ही संडे आशिल्लो चिकी मार्केटा वता असं ती सांगता आशिल्लें की हांगाच ना तिगेल खातीर एक ना अवंगल मेळटा गे हांगा पुरा भाजी मार्केट आसा तो पुरो बंद ये न्ही दिसता खाल दिसता सांगत सद्या कसलो करत ना शुभदा कसनो एक नायटी जोक आशिल्ले ते फिडींग नायटी आसता न्हय ते घेतले मोटुंगा दाखोवन त्या गणपत आतां लागीं आयल्या हांगा आतां पळय ढोल पुरा तांगे प्रॅक्टीस चाल जालो हांगा पळय हांगा तांगेल प्रॅक्टीस पुरा स्टार्ट जाला हांगा आनी 2 म्हयने आसा गणपतीची फूल धमाल पळय मुंबय अशी आसता मुंबईन तो गणपती फेस्टिवल म्हळ्यार एक व्हड एक सेलिब्रेशन आतां चिकेस ना भाजीनी पुरो हाडचें वता आसा म्हाका थोडे ब्लॉग एडिट करून जाल्ले तर आतां वच्चा मार्केटांत पावण 9 जाला मार्केट बंद जावची नाका तर हांव हांगा आतां भाजी घेतल्या आतां जितली मेळ्ळे तितली घेतल्या फटाफट आतां फ्रिजात दवरता हांव तावळे आयला तावळ दाखोवन वचना हक्कस ना पिवयत आशिल्ली न्हिदोन ती तो उठेल आलो तेगेल ते रुटीन न्ही जालो उठाल की मागीर चेचे भोंगा चालू आरामशेर असं खेळतं असं ना अरे चंदू काय गेलो होईन वय पुरे जण खाय म्हण हाय पुरे जण खायक म्हण हाय हाय कर हात वयर कर हाय पुरे जण हाय म्हणला आता ना बाबू पुरे जण तुका निमगीत आसा ती आमगे मध्यश कसन करतस भारी खुशेर आस आनी वग्गी वग्गी तुमकां पुरे जाणांक दर्शन दितलो थंडीत स्वतालेची अयो कॅस थंडीत कसं लागतो मधवेश वग्गी वग्गी होडजा पुरे जण तुका मेळच्या खातीर मस्त वेट करता आसा ती वग्गी वग्गी होडजा वखत वता वय काय वायस वय काय तो वय सांगतास वय 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 जेवया आज कसं केला तुझं आज कसं वाळी आंबट हांगाय वाळी वे अम्मालगडकडे वाळी केलं आज मेगेल फुल वाळी डे तू मग म्हणताना लिखलीची ह्या गेल्या दोन्ही कडेन यायची सेम ते कसं केलेलं आहे ते अम्मान सुपर केलेलं बिकण घालनो वाळी घालनो बोगडो घालनो हा ते कोद्दाल दिसता हे आंबट कसं डिफरन्स ते दोघं म्हाका गोत ना मागोत ना आंबट आणि कोद्देळ कसं कोद्देळान तू कसं घालतात लसूण घालतात दिसता आणि आंबटा कसं कांदो घालतात हो तशी वेळ सो दॅट इज अ डिफरन्स म्हाकाय गोत ना बघ गाईस आमकां गोत ना प्लीज कमेंट करून सांगा कोद्देळ आणि आंबटान कसं फरकच करणं वाळी आंबट गेलो हांगा सुपर तर वाळी आंबट आणि कोद्देळान फरक कसं ना वाळी आंबट म्हळ्यार डाळी शिजोवन सुरू वाळी आनी पियाव घालून शिजोवचे मागीर डाळी घालची शिजयलेली तोरी डाळी आनी मागीर शिजोवन मातसोर वांटून थंड घालच्याक पियाव फंड म्हळ्यार वाळी आंबट आणि कोद्दल म्हळ्यार बद्दल म्हळ्यार लसूण फंड तो हांगा घेतला पळय वाळी आंबट आणि
भाकरी आणि बाम न्हिदलेलो आणि मेघला हांव आतां काम करता मेघा थोडो बाक आसा आणि आतां व्हिडिओ हांगा एंड करता तुमकां पुरो जाणां की आमगे व्हिडिओ पसंद आयल्यार प्लीज लायक शेअर आणि सबस्क्राईब करात गायज अँड डोंट फॉरगेट टू फॉलो कोंकणी कपल बाय गायज गुड नाईट.